मेळटा ते म्हायते प्रमाण तळावली पंचायती कडेन 4 धिरयो जावपाच्यो आशिल्ल्यो. उपजिल्लोधिकाऱ्यान पुलिसांक हे विशीं कल्पना दिवन कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो. ताच्या आदेशा प्रमाण पुलीस कारवाय करपाक गेल्ले, पूण तळावली पंचायती कडेन न्हू जाल्यार भलतेच कडेन. उपरांत पुलीस जेन्ना तळावली पंचायती कडेन पावले तेन्ना थंय कितेंच नाशिल्लें. देखून पुलिशेनूच कारवाये विशीं आयोजकांक कल्पना दिली काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. सर आयज एक हे जाले बुल फायट खंय तरी नावेली एरियान आतां एंटर जाता थंय आसा. पयलीं बेनावलीम सुरावलेम गांवांत जाताले. तुमकां कॉल आयिल्लो आयज, कशें तुमी एक्शन घेतलें आनी कितें केलें? आमकां इंटिमेशन आयिल्लें थंय नियर पंचायत सायडीन कितें तरी बुल फायट जावपाक कितें चान्सीस आसा म्हणून. सो आमी आमचो कन्सर्न एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेटाक थंय धाडिल्लो, डेप्यूट केल्लो. सो ते थंय पाविल्ल्या सायडी तेन्ना क्रावड डिस्पर्स जातालो ताणें पळयलो. ओके. आमी पुलिसाकूय इन्फॉर्म केल्लें. सो क्रावड मागीर डिस्पर्स जाला आनी मागीर थंय पुलीस पाविल्ले अशें म्हणटाले. बट ऑलरेडी थंय जावन गेल्ली बुल फायट. बुल फायट जावन गेल्ले. सो आयज कितें ते हे बी आशिल्ले मिन्स बुल फायट जाता तशें मिन्स 1-2 जातात नाजाल्यार 4-5 लायनीन जातात तशें कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन आशिल्लें? आमकां कॉन्सिक्युटीव बुल फायट आयज आसा म्हणून इन्फॉर्मेशन आयिल्ली. सो आमी सद्याक कितें केलां, पुलिसांक सांगलां की तुमी थंयच रावात म्हणून, हें सोड नाका म्हणून फील्ड. कळ्ळें न्ही. आनी मामलेदाराक सगळें सांगलां की इन टच राव म्हणून विथ कन्सर्न PSI कोण आसा तो. सर तुमी पावले तेन्ना पुलीस आशिल्ले वो ना थंय? मामलेदारान म्हाका जो बरें मामलेदारान सांगला ते पयलीं पाविल्ले जॉयंट मामलेदार, आनी त्याच्या नंतर मागीर पुलीस पावलो म्हणटाले. ओके. सो इंटिमेशन केल्लें हांवें तांकां आनी ते पावले तेन्ना बट क्रावड डिस्पर्स जावपाक लागील्लो अशें म्हणटा. ओके. सर अशी फुडें मागीर पाविल्ले पुलीस, अशें न्ही पुलीस पाविल्ले, बट तेच्या पयलीं क्रावड डिस्पर्स जातालो असो ताणें पळयलो एज पर हर रिपोर्ट. ओके. सर अशें फुडें जावपाक जायना म्हणून तुमी कितें एक्शन घेतले हेच्या मुखार? ना, ऑलरेडी हांव ब्रीफ केला हायर अप्सांक. सो मोस्ट प्रोबेबली आय वील डिस्कस इन पर्सन तेंच्या कडेन कितें आसा तें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.